विसा उपरांत परत येवकार. मडगांव नुस्तें मार्केटाचो टेंडर परत काडचो म्हण मागणी आमदार कामतीन केल्ली. कामताच्या मागणेचेर टीसीपी खात्यान फेरविचार करून टेंडर काडला. मात नेमको प्रकल्प केन्ना पुराय जातलो हें सांगप कुस्ताद म्हण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. फिश मार्केट टेंडर केले. टेंडर करतकर सिंगल टेंडर 4% कितें बिलो आहलो. बिलो जर टेंडर मारता जाल्यार एक्चुअली रिजनेबिलिटी जाता. चीफ मिनिस्टरांनी म्हाका सांगिल्लें तुका पीडीएक्सान रिकमेंड इन सेंड इट रिजनेबिलिटी आहा, इट इज लेस दॅन टेंडर्ड अमाउंट. पूण दिगंबर बी मेळालो ताका प्रोसिजर फॉलो परतो करून आतां परतो रिटेंडर केला. आतां तातूंत मातशें बरें जालां की आमी ते स्टील कॅबिनेट्स हें करून जे ग्रेनायट आशिल्लें तो कॉस्टूय देंवतलो आमचो मातसो. स्टील बिकम चिपर एंड बिकम मोर ट्रान्सपेरंट एंड बेटर टू क्लीन. तें बी जातलें आतां एंड वी आर रिटेंडरिंग इट. बट ट्राय ते केलें ना जाल्यार प्रोसिजर कोडल फॉर्मेलिटीज नॉट फॉलोड म्हणून विजिलन्स केस घालतलो. So now no timelines. I am not giving any timeline. 26 January तुका लँड यूज प्लॅन दिता हांव. ताजे फुडें ते फाल्यां कोण आयलो आनी बसलो की हें केलां तें रॉंग म्हणटा जाल्यार मागीर कितें करता तो. सो लेट्स गिव पीपल सी वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आय हॅव गिवन एश्युरन्स टू दिगंबर कामत, मिलिंद नायक आनी कोण तरी इन द असेंब्ली पयर कालूच दिसता म्हाका. इवन वास्को पीडी ओडीपी that has been confirmed will have to be relooked. सगळ्याकडे प्रोसेस will have to be followed. जाले म्हणून ते आता फेत अकॉम्प्ली आय एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट. आय एम सेइंग फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. जे कितें करता थोडो टायम केल्यार कोता येता. जे कितें जालें ते पसून जर सारकें करूंक ना जाल्यार वी हॅव टू रिव्यू.